नमस्कार. दिल से गोमंतक ह्या आयच्या कार्यावळीत आमच्या स्टुडियोत आयिल्ले आसा ब्रिजेश काकोडकर. गोंयचो एक असो अभिनेता जाणें कितल्याशाच कोंकणी पिक्चरांनी आपलें काम केलेलें आसा. लीड भुमिका तशेंच सपोर्टिंग रोल्स केलेले आसा. त्या भायर ताणें बॉलिवूडांत लेगीत एक ल्हानशी भुमिका बजयल्ली आसा डियर जिंदगी ह्या पिक्चरा खातीर. आनी अशा तरेन तो आपलें जें करियर आसा ह्या गोंयच्या सिने लायफाचें तो जगत आसा आनी वेगवेगळे अनुभव गोंयच्या एक्टर्सा विशीं किंवा पिक्चरां विशीं आयज तो आमच्या मुखार मांडटलो. सगळ्यांत पयलीं तुका खूब खूब येवकार ब्रिजेश. थँक्यू. आयज तुवें अशी कितलीशींच कोंकणी पिक्चरां केल्या आनी सतत आमकां जेन्ना अशे कोंकणी एक्टर्स मेळटा तेन्ना आमकां एक कुतूहल आसता की कशा तरेन गोंयच्या फिल्मांनी काम चलता हें जाणून घेवपा खातीर. सो ही तुजी पयली जर्नी खंयच्यान सुरू जाली? म्हणजे आयज तुवें इतली पिक्चरां केलेली आसा, सुरवात खंयच्यान जाली? आवड खंयच्यान निर्माण जाली? पयलीं सद्याक सांगता की गोमंतक टीव्हीक थँक्यू म्हणटा की आमी जे कलाकार आसा तूं पळयता आसतलो की आमची गोंयची फिल्म इंडस्ट्री तितली व्हडलीशी ना. म्हणजे एकंदरीत हांव रस्त्यार चलून गेलो जाल्यार खूब जाणांक खबर सुद्दां आसपाना की हांवें पिक्चरांनी बी काम केलां म्हणून. सो आमकां जो एक मान दिवपाचो आसता एज अ कलाकार तो तुमचे तर्फे म्हणजे मिडिया जी आसा तेजे तर्फे मेळटा. आनी गोमंतक टीव्हीन एक आमकां असो प्लॅटफॉर्म दिला जितून भितर आमकां आपयतात आनी एक लोकांक कळटा की एक आयडेंटिटी, ओळख, कसो तुमचो संघर्ष चालू आसा करेक्ट त्या एक्टिंग क्षेत्रा फाटल्यान तो दाखोवपाचो आमी यत्न करतात. करेक्ट. जेणे करून तुमची मेहनत लोकां मेरेन पावची. करेक्ट. सो हो मान दिलो म्हणून पयलीं सद्याक तुमकां हांव थँक्यू म्हणटा. खूब बरें दिसलें. सो म्हाजी करियराची सुरवात हो आवड निर्माण कशी जाली हें सांगपाचें म्हणल्यार सो बेजिकली कशें आसा, आय कम फ्रॉम अ फॅमिली ऑफ आर्टिस्ट. लायक म्हाजो जो आजो आशिल्लो म्हणजे म्हाज्या आवयचो बापूय तो शेणै वाजयतालो. सो शेणै वादक आशिल्लो तो. आनी तेका अशें खंय खंय आपयताले शेणै वादन करपाक. आनी बेजिकली अ व्हेरी आर्टिस्टीक फॅमिली. सो तेजे वयल्यान म्हाजी आवय शी वॉज द यंगस्ट, तिकाय बीन एक आर्टान उमेद आयली. आनी बट ती बी वाजयता लायक चौगुडो बी तसले वाजयता. ओके. पण तिणी एक तिका नाटकान, मराठी नाटकान काम करपाची संद मेळपाक लागली आनी ती करपाक लागली. आनी खूब एट अ व्हेरी यंग एज शी स्टार्टेड दॅट. आनी सो बेजिकली आपले जे यंग यूथ आसा न्ही ती तेणी स्टेजीचेरूच शी हॅज बीन देर. सो जालें. मागीर हें हांव बी जातकीर एक केलें तेणी थोडे टायम पर्यंत. बट तें मॅनेज जायना जालें म्हणून तिणें मातसो पॉज घेतलो. आनी मागीर ते रक्तान आशिल्लेच परफॉर्म करप. सो ते खंय ना खंय हांवें डिस्कवर केलें. म्हाका सद्दां तशें हांव स्कुलान आसतना स्टेजीचेर भुरगीं परफॉर्म करतात, कोणीय परफॉर्म करता, आमी नाटकाक वयताले, तियात्राक वताले आमी. सो ते पळोवन न्ही म्हाका दिसतालें की आरे कितलें बरें आसतलें न्ही टू गो ऑन स्टेज एंड परफॉर्म. सो आनी म्हाज्या आवयकूय हांवें खूब ल्हान आसतना परफॉर्म करतना पळयलां. सो अशें करून मागीर फायनली खूब टायम आमकां स्कुलान स्टेजीर वचपाक दिवनाशिल्ले. दे हॅड सम रिजन्स. ते आमी आतां वी आर पास्ट दॅट, सो लेट्स नॉट डिस्कस अबाउट दॅट. सो 10th स्टँडर्डार म्हाका एक अशी ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी की स्कुलाच्या एन्युअल डेयाक परफॉर्म करपाक, एक्टींग करपाक. सो एक आमी एकांकिका तितून म्हाजी एक भुमिका आशिल्ली. सो ती केली. आय एन्जॉयड इट. म्हणजे स्टेजीचेर गेलो आनी इतले लोकां मुखार परफॉर्म करता खूब बरें दिसलें. आनी सगळे लोक पळयतात. एक दॅट फिलींग वॉज व्हेरी नायस. सो पयलें काम जें केलें तुवें तें एकांकिकेंत केलें? हय, वेन आय वॉज इन 10th स्टँडर्ड. सो ताजे उपरांत मागीर हायर सेकंडरीन बीन हांव परफॉर्म करपाक लागलो, कॉम्पिटिशनांनी पार्ट घेवपाक लागलो. अशें करून करून मागीर म्हाका
एक मराठी नाटकान स्पर्धे खातीर जी दिल्ली स्पर्धा जाता मराठी नाटकाची तितून काम करपा खातीर ओके एक्टिंग करपा खातीर कोणें अप्रोच केलो ओके आनी म्हाज्या मम्मीन सांगलें तूं कर गायडन्स फूल दिलो ओके एंड आय टूक पार्ट इन दॅट आनी थंयच्यान मागीर हांव व्हडली नाटकां म्हणजे 2 अंकी जी नाटकां आसता तितून खंयच्या ग्रुपाक काम केलं ते सो आमचो हो जो ग्रूप आशिल्लो न्ही तो मडगांवचो बिकॉज आय एम फ्रॉम तू मडगांव मडगांवचो हय पूण हांव आतां रावतां खोर्ली ओल्ड गोवा ओके हय सो सो हो तुमच्या गांवचो म्हणजे देवस्थानाचो मंडळ देवस्थानाचो असो न्ही प्रायवेट आशिल्लो तो ओके आनी डायरेक्टर आशिल्ले डायरेक्टराचें नांव जयराम नायक आनी हांव सद्दांच यू नो खूब ताका याद करता ही इज नो मोर विथ अस बिकॉज ही पास्ट अवे सॅडली फ्यू इयर्स अगो हांव ताका खूब याद करता की म्हाजी करियराची सुरवात करपाक तेणें म्हाजे भितर कितें तरी पळयलें आनी कितें आसता पळय टॅलंटेड लोक न्ही म्हणजे जो पयलो मास्तर आसता तो नाटकाचो तो तुका लाभलो हय हय सो जो जयराम नायक आशिल्लो तेणें म्हाका यू नो पयली संदी दिली नाटकान काम करपाची आनी थंयच्यान एक सुरवात जाली मागीर जशें कॉलेजीन मागीर एकांकिकान परत पार्ट घेतलो हांवें मागीर एक कॉलेजीन मरे हांव खूब आउटस्टँडींग स्टुडंट आशिल्लो सद्दांच आउट ऑफ द क्लास ओके ओके तेका लागून मरे म्हाका एक बॅकलॉग आशिल्लें म्हणून एक वर्साक ब्रेक पडलो सो एक वर्साक ब्रेक पडलो तेन्ना हांवें कला अकॅडमी स्कूल ऑफ ड्रामान एडमिशन केलें आनी हांव चल शिकया नाटक जी तुका आवड आसली त्या क्षेत्रात तू पावलो सो थंय गेलो आनी मागीर परत कॉलेजीन जॉईन करून ग्रॅज्युएशन बीन केलें हांवें बट थंय वतकीर खूब बरो असो लायक यू नो एक्सपोजर खूब मेळ्ळो कित्याक आमचे जो बॅच आशिल्लो दो हांवें यू नो सर्टिफिकेट कोर्स केला 1 इयराचो ओके आमचे सर्टिफिकेट कोर्सान एवरी मंथ एक नवो डिरेक्टर येतालो ओके आनी सो फूल जो बॅच आशिल्लो तितून आमकां खूब वेगवेगळे डिरेक्टराच्या अंडर काम करपाक मेळ्ळें स्कूल ऑफ ड्रामान आनी थंय सारको थिएटर आनी एक्टिंगेच्या मोगान पडलो हांव ओके सो तितून सगळें तुका शास्त्र शिकयता न्हू एक्टिंग कितें वेगवेगळे रस आसता हावभाव ते सगळे तुका शिक्षण ती बेस तुका थंय मेळटा करेक्ट सो स्कूल ऑफ ड्रामा तुवें कितले 1 वर्स केलो 1 वर्स सर्टिफिकेट कोर्स केलो आतां तो कोर्स ना तेन्ना आशिल्लो ऑपॉर्च्युनिटी आशिल्ली आनी 1 इयर म्हाका बॅकलॉग आशिल्लो म्हणून हांवें थंय तो युटिलायज केलो बट इट वॉज वंडरफूल एक्सपिरियन्स आनी पूण तेन्ना थंय दिसता जोसलकर सर बीन तेन्ना शिकयताले दिसता जोसलकर सर नाशिल्ले जोसलकर मॅडम एनएसडीतले खूब जाण येवन थंय भुरग्यांक शिकयताले एनएसडीतले जोसलकर मॅडम आमची मेन लायक प्रिंसिपल पद्मश्री जोसलकर वेंकटेश सर आशिल्लो सो इट वॉज नायस आनी बट स्कूल ऑफ ड्रामान वयचे पयलींच हांवें फिल्मान काम स्टार्ट केल्लें म्हणजे म्हाजें जें फर्स्ट फिल्म जागोर स्कूल ऑफ ड्रामाच्या पयलीं तुवें फिल्मान काम केल्लें आनी मागीर स्कूल ऑफ ड्रामान गेलो सो आमचो सो बेसिकली जागोर हे फिल्म सो त्या फिल्मान तुका कशी संदी मेळ्ळी म्हणजे तुजी एक्टिंग नाटकांतली पळोवन तुका हें मेळ्ळें काय ऑडिशन दिल्लें डेफिनेटली ऑडिशन दिलें हय सोंपेपणी तशें केन्ना कांय मेळूना रे म्हाका सो ऑडिशन बीन दिल्लें आनी हांव नाटकान बीन काम करतालो म्हणून लायक आनी हें जें फिल्म आसा न्ही इट वॉज व्हेरी नायस फिल्म इट वॉज म्हणजे हें फिल्म प्रोड्यूस केल्लें श्री दामू नायक ओके हय जागोर पिक्चर जागोर फिल्म सो बेसिकली त्या फिल्मान न्ही म्हाका दिसता खुबशे आतां जे आर्टिस्ट आसात जे भायर सरल्यात लायक फॉर एग्जाम्पल वर्धन कामताचें तें फर्स्ट फिल्म एज अ लीड एक्टर सो हांव तितून सपोर्टींग रोल आशिल्लो आनी अशे खुबशे एक्टर्स आशिल्ले जेंची इट वॉज अ फर्स्ट फिल्म अशें आनी थंयच्यान आमी म्हणजे अशें लायक यू नो फिल्मांनी आयले तशें ओके तो मागीर ह्या जागोर पिक्चरांतल्यान तुका मागीर एक वेगळी तुका एक प्लॅटफॉर्म मेळ्ळो पिक्चरांतलो करेक्ट आनी तुवें म्हणटा तूं आतां थिएटर आर्ट केला सो थिएटर आर्ट आनी ही सिनेमाची एक्टिंग हितून वेगळो फरक आसता पळय एब्सोल्युटली जेन्ना नाटक करपी जेन्ना कॅमेराच्या मुखार येता तेजी एक्टिंग एक बदल आसा ती लावड म्हणटात एब्सोल्युटली सो हे तुवें कशें मॅनेज केलें तुका कोणी सांगलें काय तुवें स्वता ऑडिशनाक तूं सिलेक्ट जालो ना हय
सो आय वॉज व्हेरी फॉर्च्युनेट की जेन्ना आमी जागोर फिल्म हें करताले तेन्ना ते फिल्माचो डायरेक्टर संग्राम सिंग गायकवाड आशिल्लो आनी हांव न्ही कितें करतालो सद्दां तांचे सायडीन वचून बसप ते कशें डिरेक्शन दितात ते आनी हांव तांकां खूब क्वेश्चन करतालो हें अशें कित्याक तशें कित्याक आनी ही वॉज व्हेरी ही हॅड पेशन्स लायक हांव म्हाजो गुरू असो मानता तांकां म्हणजे इन टर्म्स ऑफ फिल्माचे कितलो रोल आसलो सर तुजो तितून म्हजो सपोर्टींग रोल आशिल्लो बट आय वॉज देर थ्रू आउट म्हणजे 30 दिसाचे फिल्माचे शूटिंग जालें टोटल 30 days आउट ऑफ वीच अरावंड 18 to 20 days तरी हांव आसा त्या फिल्म म्हणजे शेड्युलान आसा आनी इट वॉज वंडरफूल एक्सपिरियन्स सो मातशें खरेंच म्हाजें जातालें लावड जातालें कित्याक कशें आसता असो तुका सपोज क्लोजअप लायला न्ही ओके यू विल नो बेटर कित्याक इतले कॅमेराज बी आसा म्हणून असो क्लोजअप लायला म्हणटकीर तुका फुल्ल आंग हालोवपाक नाका यू जस्ट हॅव टू यू नो एक्सप्रेस थ्रू युअर फेस एक्सप्रेशन्स सो हे कशें करप यू नो ते म्हाका सरान खूब गायडन्स दिल्लो संग्राम सिंग सरान तो खंयचो म्हणजे तो पोंडा रावता न्ही अजून करता तो म्हणजे ही इज क्वायट एक्टीव इन द फिल्म इंडस्ट्री हय सो या कशें जालें फर्स्ट टायम हांव म्हाजो एक्सपिरियन्स सांगता लायक जागोर फिल्मान कॅमेरा लायला आनी कॅमेराच्या फाटल्यान देवर ऑलमोस्ट लायक 40 people कोण लायटिंग म्हणून करता कोण मेकअप वालो आसा कोण स्पॉट बॉय म्हणून आसा आनी डायरेक्टर आसा असिस्टंट डिरेक्टर आसा खूब लोक आसात सिनेमेटोग्राफर आसा तेजी फूल टीम आसा ऑलमोस्ट 40 लोक आनी कॅमेरा तुका असो पळयता सो इट इज लायक ओवरवेल्मिंग इन द स्टार्ट कळ्ळें न्ही तूं पळयता आनी आरे सगळ्यांची नजर तुजेर आसता आणि फोकस एक ते सगळे लायट हे ते करेक्ट आनी यू हॅव टू बेजिकली तुज्या मनाक तुवें सांगप आसता की यू नो हांगा कोण ना तूच आसा फक्त एंड परफॉर्म लायक दॅट ओके सो थंयच्यान ते यू नो स्टार्ट जालें बेजिकली सो तेज्या उपरांत मागीर तुवें सातत्यान पिक्चरां केली मोस्टली फिल्माच केली आतां आय विल टेल यू मागीर तुका कशें म्हणजे तुज्या रिफरन्सांतल्यान कामां मेळपाक लागली काय मागीर तुजी सगळी ऑडिशन्स हय मोस्टली ऑडिशन्स आजून पर्यंत आतां ऑडिशन दितात हय आतां नीट जागोर आयलें समवेर इन द इयर 2007 समथींग कळ्ळें न्ही 7-8 अशें सो आतां कितली वर्सां जाली तूं कॅल्क्युलेट कर ऑलमोस्ट क्लोज टू 20 years जावपाक येतली 18 वर्सां ताजो 17-18 वर्सां इतले म्हणजे इतली वर्सां हांव ह्या इंडस्ट्रीन आसा ओके सो आतां मेरेन तुवें एक 12 सुमार पिक्चरां केले हय आनी तितून ते बॉलिवूडूय केलेले आसा हय सो थंय तुवें तुजें नशीब आजमावंक ना म्हणजे बॉलिवूडान गेलो किंवा मुंबय रावलो स्ट्रगल केलो अशें केन्ना तेंच न्ही प्रॉब्लम कितें जाता जाणा मरे हांवें सद्दां अशें चिंतलें की ना कोंकणी फिल्म इंडस्ट्री खातीर आमी रावपाचें आनी कोंकणी फिल्म इंडस्ट्री वयर सरची आतां तूं पळयता कालूच नॅशनल अवॉर्ड अनावन्स जाल्यात आनी आमचे गोंयचे खूब जाण जे आर्टिस्ट आसात तांकां रेकॉग्निशन मेळ्ळा कळ्ळें न्ही सो अशें ना की खंय यू नो कोंकणी फिल्माक रेकॉग्निशन मेळचें ना अशें म्हणून लायक आमचे कितलीशीं फिल्मां ऑस्कर पर्यंत सुद्दां गेल्यात लायक नाचोय कुपा सर एंड ऑल सो हांव खंय ना खंय मरे अशें लायक तो कोंकणीचो मोग आनी यू नो तो धरून हांगा रावलो मेनली आनी बॉलिवूड म्हणटकीर कितें जालें लायक एवरी टायम आतां तुवें सुद्दां म्हणलें तेन्ना तुका अशें दिसलें ना की बॉलिवूडान वचून स्ट्रगल करचें सो तो स्ट्रगल म्हणटकीरच मरे तो हें जाता तुका एंग्जायटी जावपाक लागता सो कित्याक म्हणजे वचून तूं सो बॉम्बे बीन वचोकूच ना तूं हांव केन्नाच वचना बॉम्बे ओके हांगा जी कोंकणी बॉलिवूड फिल्मां हांगा जी येता आनी तांकां ऑडिशन बीन दिलां हांवें ओके जो कोऑर्डिनेटर आसता जो हांगा एक्टर्स उरता तितूंतल्यान तूं ऑडिशन दिवन मागीर तें काम केलां करेक्ट हांवें तशें हय ऑडिशन खूब म्हणजे तशें सावथर्न इंडियन बी केलां हांवें ओके सो तेच म्हणटा तुमी एक म्हणटा गोंयच्या फिल्माक आयडेंटिटी मेळपाक जाय म्हणटा तुमकां जशी वळख तशी तुमी इस्टाब्लीश जावंक ना म्हणटा सो सद्या तुज्या मते कितें सद्या ही आतां इंडस्ट्री चल्ल्या कोंकणी म्हणजे पिक्चर आतां लोक पळोवपाक लागल्या तांकां बरो रिस्पॉन्स मेळपाक लागला करेक्ट काय आनीक कितें बदल जावपाची गरज आसा पळय पयलीं सद्याक मरे कशें आसा म्हाका अशें दिसता
की एक डेडिकेटेड जागो आसपाक जाय. आतां खुबदां म्हाका इनफॅक्ट लायक सम डेज बॅक म्हाजें एक फिल्म हांव तूं हांव म्हणून तें फिल्म आपल्याक खंय पळोवपाक मेळटलें अशें म्हणून कोणा तरी इंस्टाग्रामार DM केल्लो म्हाका. ओके. सो मरे एक जागो, इट कॅन बी अ थिएटर ऑर इट कॅन बी अ OTT प्लॅटफॉर्म वेर यू नो पळय OTT प्लॅटफॉर्म म्हणटकीर खूब लोक आता एक येला दिसता ते खंयचे तरी. एक्झॅक्टली. सो तेच येला दिसता म्हणटा तूं तशें खूब जाण म्हणटात की कोंकणी फिल्मां नाटकां बिटकां तांच्यांनी घातल्या. बट कितल्या जाणांक खबर आसा मार्केटींग तेजें त्या भशेन जावना, कितली फिल्मां आसात भितर. सो एक मरे प्लॅटफॉर्म आमकां 100% जाय. म्हाजें जाल्यार अशें सजेशन आशिल्लें की यू नो एक थिएटर, डेडिकेटेड थिएटर यू नो आमकां दिवपाचें. ओके. फिल्म मेकर्सांक, सगळे फिल्म मेकर्सांक कॉन्फिडन्सान घेवन न्ही एवरी डे फिल्म दाखोवपाची त्या एका अमक्या थिएटरान. आतां धर तूं एक 20 फिल्मां आसा, 20 फिल्म प्रोड्युसर्स येतात आनी सांगतात की आमची फिल्मां दाखय म्हणून. सो ते डेडिकेटेड सपोज आमी थिएटर दवरलें 20 फिल्मां 1, 2, 3, 4 till 20 दाखयली. 20 जातकीर परत इट स्टार्ट्स विथ 1, 2, 3, 4 अशें मरे हे सर्किटान सपोज फिल्म चलपाक लागलें. ओके. फिल्मां लोक रिलीज करतात. आतां सद्याक कोंकणी फिल्म आयनॉक्सान चालू आसा. खूब गॅपान ती लागता, केन्ना लागता तीय कळना आनी लोकांक तो टायम एडजस्ट जायना. म्हणजे आतां जशें बाब स्नेहलान आमकां सांगलें की गोंयांत एक सेपरेट थिएटर कोंकणी खातीर आसचें अशें तेजी एक मागणी आसा आनी खूब बरो ताणी मुद्दो हांगासर मांडिल्लो आसा. हांगासरूच म्हाका एक नमूद करचेशें दिसता की तुवें बरो एक विचार सांगलो. मुंबय सुद्दां एक अशें थिएटर आसा ज्या थिएटरान फक्त मराठीच पिक्चरां दाखयली वयता. म्हणजे थंय पिक्चरां पयलीं साधारण 30 रुपयान ते लास्ट 45 बाल्कनी अशी थंय पळोवपाक मेळटाली आनी त्या थिएटराचें नांव आसा भारत माता, जे परेल हांगासर आसा आनी थंय फक्त मराठी पिक्चरां लागता. अशा तरेन थंय अशें हावसफूल पिक्चर भरता कारण ते मराठी लोकांचे थंय दर्शक त्या पिक्चराक लागता. आनी अशा तरेन एक बरो थंय विचार आयज सांगिल्लो आसा ह्या माध्यमांतल्यान की एक गोंयकारां खातीर एक कोंकणी सेपरेट थिएटर जावचें. थंय सवाय आनी सवलतीच्या दरान टिकेट जर अवेलेबल जाली जाल्यार गोंयचो पिक्चर निश्चित एक भरारी घेवपाक शकता. एब्सोल्युटली बेस्ट विचार सांगलो. एब्सोल्युटली. आतां पळय सिंपल सांगता तुका, पणजेचो मनीस एक सॅटर्डे ऑर संडे तियात्र पळोवपाक सोदता. म्हाका इच्छा आसा की तियात्र पळोवचो. बरोबर. खंय वयतलो तो? बरोबर. तेच एक थिएटर समज आसले, कितलीशीच तियात्रां आसा आमच्या कडेन. त्या थिएटरान लायली डेली बेसिसाचेर कोंकणी पिक्चरां, कोंकणी समज पिक्चरां कमी आसा, तियात्र लायले. तियात्र पिक्चरांय कितली आसा ती लायली. कोण आल्बम काडटा, आल्बमूय लायले आपले. कातारां बीन बरी बरी आसता. सो रेग्युलर बेसिसाचेर सपोज ते एज अ सर्कीट चलतले पळय न्ही, तेन्नाच मरे लायक कोंकणी इंडस्ट्री ग्रो जातली. आतां खंय ना खंय कोणें हो इनिशिएटीव घेवचो. इट कॅन बी अ प्रायवेट फर्म, म्हणजे तो आपूण म्हणटा की फूल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपूण घेवन आपूण एज अ यू नो आपूण करता. ऑर सरकार, आमी सरकार म्हणटात बट लायक सरकारान सुद्दां मातशें आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट म्हणतो आनी तेंची थिएटरां आसात. आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंटान बी थिएटर ऑन रेग्युलर बेसीस सपोज फिल्मां दाखयले अशें तूं मरे एक वर्स सुद्दां जर केलें न्ही तुवें, आय थिंक नवी जेन्ना फिल्म येतली पळय आनी ते खरे थिएटरान लागतली न्ही, लोक पळयतले. आनी आतां लोकांक ऑलमोस्ट संवय जाल्या पिक्चरां पळोवपाची. लायक आमी पळयल्ले डिसेंबरान फिल्म आयली, आई सायबा ते एक फिल्म आयल्लें, खूब हिट जालें, लोकांनी पळयलें. मागीर justmerit.com म्हणून एक फिल्म आयलें, तेंचे 400+ शो जाले फूल गोंयान आनी यू नो थिएटर भरून भरून लोक येताले. सो मागीर आतां वर्धनाचे फिल्म उमेश फिल्म सुद्दां खूब लोकांनी पसंद केलें. हय. सो अशें ना की लोक पळोवपाक सोदना, लोक पळोवपाक सोदतात. बट अगेन द क्वेश्चन कम्स खंय. म्हाका एक सलमान खानाचो फिल्म रिलीज जालो, शाहरुख खानाचो फिल्म रिलीज जालो, लोकांक खबर आसा ते आयनॉक्सान लागतले म्हणून. कोंकणी फिल्मेक रिलीज जाता म्हणून सांगलें, खंय लागतले? कोणाक आयडियाच ना की हेजीन फिल्मां दाखयतात म्हणून. खूब जाण यू नो नॉट लागता, पूण ती कशी आसता, तो एक टायम आसता, त्या टायमार तितलोच टायम, मागीर परत त्या टायमान ते बसपाक जाय न्हू ऑडियन्साक. एक्झॅक्टली. सो तो एक मिसमॅच जाता आनी ताका लागून तो ऑडियन्स थंय पावना. सो तो एक मुद्दो आसा. थिएटर एक सेपरेट आसले, बरें एक आयडिया आसा तुजी.
आतां सध्या रिल्साचोय जमानो आसा, हय म्हणजे चडशे आर्टिस्ट आतां रिल्स करपाक लागले, तेच्या कडेन कशें पळयता तूं मागीर? तुवें बीन केन्ना करूंक ना रिल्स? हांव रिल्स मरे करतलो म्हणटा आनी मागीर करपाकूच करत कांय तसो करना. इट इज रॉंग. हांव म्हजे आजकाल कशें आसा, इट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ बिंग एन आर्टिस्ट. तुवें रिल्स करपाक जाय, यू हॅव टू पुट युअर सेल्फ आउट देर. तेन्नाच मरे खंयच्यान तुका ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा सांगपाक शकना. बट हांव मोस्टली रिल्स बीन घालता म्हणटा ते कितें अशें सरकास्टीक कितें तरी घातलें, ऑर मोस्टली सरकास्टीक अशें कितें घालता हांव. नाजाल्यार मागीर म्हाजें कितें प्रमोशन आसता. आतां रिसंटली म्हाजो एक म्युजीक व्हिडिओ आयला भगवा भगवंत म्हणून. तितून भितर इट इज एक मराठी सॉंग ते फिल्म इज बेस्ड ऑन छत्रपती शिवाजी महाराज. सो छत्रपती शिवाजी महाराजाचो जो रोल आसा ते म्युजीक व्हिडिओन हांवें केला. सो तेजे प्रमोशनल रिल्स बीन ते घातले तशें. सो करपाक जाय रे, म्हणजे वेरियस कॅरेक्टर्स म्हाज्या डिझायन करून रिल्स घालपाक हांव सोदता. बट लायक अगेन लायक हांवें तुका इंटरव्यू स्टार्ट जावचे पयलीं सांगलें, म्हाजो स्वताचो स्टुडिओ आसा. हय, व्हिडिओ प्रोडक्शन स्टुडिओ. सो तितून मातसो हांव बिजी उरता. आमकां वेगळी वेगळी कामां येतात, लायक फॉर कॉर्पोरेट्स, मागीर आर्किटेक्चर म्हणतो, खंयच्या हॉटेलांचे म्हणतो, फिल्माची एडिटींग आमी करतात आमच्या स्टुडिओन. सो तशें. सो बेजिकली आतां तूं हे म्हणजे एक्टिंगा व्यतिरिक्त इतर टॅक्निकल ज्यो गजाली आसा बिहायंड द कॅमेरा, तो जो टॅक्निकल तूं करता? हय, म्हणजे घर चलोवपाक जाय न्ही. एक्टिंग. सो हितून कितें कितें करता तूं? एडिटींग तुका येता? एडिटींग येता म्हाका स्वता. बट लायक म्हाजो एडिटर आसा हू इज वर्किंग इन द स्टुडिओ. म्हणजे तुजो स्टुडिओन तूं ही सगळी एड्स बीन सगळें करतात? हय, आमी प्रोडक्शनूय करतात आनी पोस्ट प्रोडक्शनूय करतात. म्हणजे आतां कोणें प्रोड्यूस केला पण तांकां बऱ्यांतले बरें सपोज एडिटींग करपाक जाय, कलर ग्रेडिंग करपाक जाय जाल्यार ते आमचे कडेन येवन आमी. स्टुडिओचें नांव कितें तुजें आतां? म्हज्या स्टुडिओचें नांव गोल्डन एलिफंट मिडिया. गोल्डन एलिफंट मिडिया. सो अशा तरेन तुजो होय कारभार सद्या तुवें? होय कारभार न्ही, हो मेन कारभार. हांव सद्दां म्हणटा, एक्टिंग करून म्हाका घर चलोवपाक जर म्हाज्यान जातलें, म्हाजी बिलां पे करपाक जातलें, जाल्यार हांव एक्टिंगूच करपी, आनी कांय करपाना. सद्या पूण पॉसिबल ना सद्या गोंयानूच. कित्याक ते तूं व्हडल्या बॉलिवूडान सुद्दां वयतलो जाल्यार तूं कंटिन्यू तुका काम मेळप हे इम्पॉसिबल. करेक्ट. व्हडले सेलिब्रिटी सतत तांकां कामां नासता, थोडो टायम ते घराय बसून आसता. करेक्ट. सो हो एक म्हणजे सायड बाय सायड कितें तरी आपलो उदरनिर्वाह जावपा खातीर एक व्यवसाय आसप गरजेचें आसा, जे प्रत्येक म्हाका दिसता व्हडले बॉलिवूड स्टार सुद्दां करता आसतले. बट हांवें तो बिझनस सुद्दां रिलेटेड टू फिल्मूच दवरला पळय. लायक म्हाजें अशें ना की खंय तरी हॉटेल घातलें वो तशें ना. रिलेटेड टू फिल्म प्रोडक्शन, कित्याक म्हाका खूब लायक जाता म्हणजे कॅमेराज, लायट्स, हे सगळे फूल हो जो सिनेमाचो जो वर्ल्ड आसा पळय न्ही, तो म्हाका खूब लायक जाता. ओके. सो हेच्या उपरांत मागीर तुवें नाटकान बीन अशी कामां तेच आतां ऑलमोस्ट 15 वर्सां सुमार जाली हांवें नाटकान काम करूं ना, आनी म्हाका खरेंच नाटकान काम करपाक जाय. ओके. पळोवया कोण ना कोण संदी दितलो. खंय ऑडिशन बी जाता जाल्यार सांगात. हितून कोण हौशी रंगभूमी आमच्या गोंयांत अशी पसरलेली आसा. म्हणजे तूं गांवान सुद्दां गेलो जाल्यार आपल्या गांवच्या मंडळान सुद्दां तूं नाटक केन्नाय करपाक शकता. कोणाक दिसलें की म्हाका रोल दिवपाचो जाल्यार मातशें कमेंट घालत हांगा. सो म्हणजे आतां तूं एक स्कूल ऑफ ड्रामा तुवें केला, नाटकाचो एक्सपिरियन्स आसा, आनी आयज जे गोंयचे कलाकार जे ह्या क्षेत्रांत येवपाक सोदता किंवा तांकां दिसता की आपूण काम करचें, तांकां तूं कितें संदेश दिवपाक सोदतलो? म्हणजे एक बाबा सद्याची स्थिती कितें आसा फिल्मांची गोंयच्या? पळय, फिल्माची स्थिती तशी सद्याक खूब बरी आसा आनी खुबशीं फिल्मां येतात. म्हणजे तुमकां प्लॅटफॉर्म जायते आसात. लायक एट द मोमेंट मरे खूब फिल्मां चालू आसा. लायक म्हाजी स्वताची 2 फिल्मां शुटींग जाली आतां रिलीज जावपाची आसा, म्हणजे डिसेंबरान. ओके. सो फिल्मां लोक करतात, कळ्ळें न्ही.
फिल्मां करतात मागीर एडवर्टिजमेंट्सूय आसा. तुवें आतां पळयलां आसतलें की द क्वॉलिटी ऑफ एडवर्टिजमेंट इन गोवा खूब इम्प्रूव जाला कळ्ळें. बरे क्वॉलिटीची आमकां एडवर्टिजमेंट पळोवपाक मेळटात, म्हणजे टीव्हीचेर म्हणटो, सोशल मिडियाचेर म्हणटो, तें आसा. सो अपार्ट फ्रॉम दॅट खुबशे लोक भायले हांगा येवन प्रोडक्शन करतात. ते एड्स करतात, ऑर यू नो म्युझिक व्हिडिओ म्हणून करतात, ऑर दे आर डुईंग फिचर फिल्म. सो तुम्ही यू नो पयलीं सद्याक यू हॅव टू पुट युअर सेल्फ आउट देर, म्हणजे लोकांक कळपाक जाय की बाबा तूं जे भितर ही केपेबिलिटी आसा, तुजे भितर तो टॅलंट आसा, सो तो टॅलंट तुवें भायर काडपाक जाय. आनी आतां सोशल मिडिया लागून अशें जालां की यू नो ह्या संवसाराचे खंयच्याय कोनशाक तूं आसा, तुजे कडेन इंटरनेट आसा आनी एक फोन आसा न्ही, तूं तुजो टॅलंट दाखोवपाक शकता. तो टॅलंट लोकांचे यू नो नदरे मुखार येतलो तेन्ना यू नो तुमकां कितें क्लिक जावपाक शकता, कळ्ळें. आनी आसा गोंयान ऑपॉर्च्युनिटी हळू हळू वाडपाक लागल्या आनी आनिकूय येतली अशी म्हणून हांव आशा दवरतां. पूण तुका सद्या कितें दिसता ह्या मोबायलान आर्टिस्टांचें मार्केट खाल्लां बीन कशें काय, की एक पयलीं एक म्हणजे एक प्लॅटफॉर्म मेळटालो आर्टिस्टांक की बाबा हांगासर येवन तुवें एक्टींग आपली हे सादर करपाची. आयज जो तो मोबायलांतल्यान कितें तरी कंटेंट करता आनी घालता. सो हातूंतल्यान कितें तेंचेर अफेक्ट जाला अशें दिसता तुका ह्या क्षेत्राक बीन? पळय कशें आसता जाणा, एक मरे सॉंग आसा, ते सॉंगाची लायन अशी आसा मरे, व्हिडिओ किल्ड द रेडिओ स्टार्स. व्हिडिओ किल्ड द रेडिओ स्टार्स, म्हणजे व्हिडिओ जेन्ना आयलो पळय तेन्ना रेडिओचे जे व्हडले व्हडले कलाकार आशिल्ले ते मेले. ओके. सो संवसार जो आसा पळय आनी टॅक्नॉलॉजी जी आसा पळय ती चेंज जायत रावतली. तुवें तुजे कडेन तेजे कडेन एडॅप्ट जावपाक जाय. आतां तूं पळयता समवन लायक शाहरुख खान, फॉरगेट अबाउट शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन पळय तूं. अमिताभ बच्चन यू नो पयलीं फिल्मांय ताणें गाजयली, टीव्हीचेरूय ताणें केबीसी गाजयले. ओके. हांव ल्हान आसतनाच्यान यू नो अमिताभ बच्चनाक पळयता. म्हाजो बापूय यंग आशिल्लो तेन्नाच्यान अमिताभ बच्चनाक पळयता. आतांची भुरगीं अमिताभ बच्चन जाणा कित्याक तो रिल्सूय करता. बरोबर. सो he has made himself you know adaptable to the newer technology. That is very important. तू जेन्ना अशें म्हणटा की ना रे बाबा अशेंच करतलो आपण, तशेंच करतलो, ही टेक्नॉलॉजी आतां फुडें पळय एआयचे जाला पळय. आतां लोकांक सगळ्यांक भंय जाला अरे सगळें एआय जातलें म्हणून. 100% जातलेंच. तुजो एक फोटो घेवन ते आतां एक व्हिडिओ तयार करपाक शकता आनी हें जातलेंच. यू हॅव टू सी की तूं ती स्कील शिकून तूं आपल्या फायद्याक कशी हाडटलो. दीस यू हॅव टू ये. सो ह्या टॅक्नॉलॉजी बरोबर सांबाळून घेवन आपणे फुडें वचपाची सद्या काळाची गरज आसा. सद्या आतां तुजी आतां अमूक ते पिक्चरां केलेली आसा, हेच्या फुडें आनीक तुजे कितें प्रोजेक्ट येवपाचे आसा? सो आतां सद्याक म्हाजी 1-2 फिल्मां येवपाची आसा. एक डिसेंबर डॉन विच इज डिरेक्टेड बाय दिनेश भोसले. इट इज बेस्ड ऑन गोवाज फ्रीडम स्ट्रगल. ओके. आनी एक सॉलिड एंटरटेनिंग फिल्म येवपाचें आसा जें सुपर हिट जातलें, 100% सगळ्यांक आवडटलें. तें डिरेक्ट केलां जॉयविन फेर्नांडीस हाणें. फिल्माचें नांव आसा मनी मनी मनी. कळ्ळें न्ही? मनी मनी मनी. सो तितून हांवें फिचर कास्ट आसा. कोंकणी पिक्चरां? हय, कोंकणी पिक्चरां. एक पयलींचें आसा तें एज अ डॉक्युमेंटरी डॉक्यू ड्रामा आसा. सेकंड आसा तें फुल ऑन एंटरटेनमेंट. आनी म्हाजें स्वताचें एक फिल्म ऑलरेडी स्टार्ट जालां. ओके. ते डिसेंबर म्हणजे हांव ते डिरेक्ट करता. तुजें पिक्चर? म्हाजें फिल्म डिरेक्ट. तेका अजून टायटल हांवें. तूं रोल करतलो बीन भितून? तें सिक्रेट. कळ्ळें न्ही? सो एक डिसेंबर नाल्यार जानेवारीन तेंय आउट जातलें. बरें दिसलें तुज्या कडेन खूब गजाली मारून आनी बरें तुवें एक तुजो प्रवास सांगलो आनी त्या बरोबर ह्या फिल्डा विशीं म्हायती दिली. सो तुमकां ही कार्यावळ कशी दिसली हें मुजरत सांगा आनी पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. दिल से गोमंतक.